मोगाचेनो आज आमी अद्वेंताचो वा क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार संभ्रमता त्या भाशेन अद्वेनिया म्हळ्यार येणे म्हूण अर्थ आनी आयची देवस्तुती सोम्याच्या येण्याक आत्मीक रितीन तयाराय करूंक उलो दिता. जेजू चरित्रेंत एक फावटी आयलो. येवकारिस्तांत आनी सक्रामेंतांत तो आमच्या मदें हजर आसा आनी मुखल्या दिसांनी परत येतलो म्हूण आमचो बरवसो जावन आसा. अद्वेंत जेजूच्या ह्या तिनी येण्या विशीं नियाळ करूंक आनी आमच्या जिणेंत ताच्या येण्याक तयाराय करूंक आमकां अवकाश दिता. देखून हो काळ संतोशान राखून रावचो आनी बोगसाणेन तयार करचो वेळ. तशेंच आज आमी आमच्या फिरगजेची वार्षिक फेस्त आचरण करता. वर्सभर जेजूच्या पवित्र काळजाद्वारे लाभलेल्या सर उपकारांक अर्घां पाठोवन धन्य देवाक होगळसूंक हांगासर जमल्या. एकवटान सांगातपणान आनी मेतेरपणान फिरगजेंत जेजूचें मिसांव मुंदारुया म्हणलो संदेश आमच्या मोतीन दवरया. सदांच आमच्या मोगाच्या आनी एकवटाच्या जिणेवेद्वारे आमच्या सोम्यान दिल्लें मिसांव करूंक आयती रावया. आतां व्हडा उर्बेन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन उबी रावया आनी प्रवेश गीत गावया. समेशता बरें बेस्ट मागता. आज हांगासर हें मीस पेटोवंक प्रधान ह्या जावन आयिल्ल्या मागणी बाब स्टॅनी पिंटोक आमी हार्दिक स्वागत म्हणटा आनी आज जाल्ल्या सर ह्या जाकांकी आमी हार्दिक स्वागत म्हणटा. तुमकां समेस्तांकी आज ह्या फेस्ताचें मीस आमी संभ्रमतना हें तुमच्या सर्वांची इरादे पासत सर आमच्या मुर्दोमांच्या दाणीच्या फिरगजगारांच्या आनी आमच्या सरभक्तीकांच्या सर्वांच्या इराद्यां पासत हे मीस आमी आतां भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी
आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्तची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे एक सोवे आसूं ख्रिस्त ते मोगाच्या भावानो भयणीन आनी तशेंच भुरग्यानो सांगातपणान एकवटान आनी तशेंच मेतेरपणान फिरगस कुटुंब बांदून हाड जेजूच्या मिसावांत वांटेली जावंक ह्यो फेस्ताचो संदेश घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाते आसा पवित्र काळजाक समर्पण दिल्ले आमचे फिरगस आनी आज फिरगजेचें वार्षिक फेस्त आचरण करता आसतना पवित्र काळजा मरिफात आमच्या कुटुंबांक आनी आमच्या फिरगस कुटुंबाक लाभलेल्या देण्या पासून ह्या मिसा वेळी अर्गां दिता आसतना आमची हर एक कुटुंबां पवित्र काळजाक आमी समर्पया आनी काळजांतावन वाळची ती कृपा आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांचेर आनी आमच्या भुरग्यांचेर पडोवन दी म्हूण ह्या मिसा वेळी आमी मागया एक घडी भर मावून रावया सर आमची पातकां वळखून घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानान फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमकां आमी आयतीं करया पातकी जुनी वळखून संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गण्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध आनी म्हजो व्हड अपराध ह्या बसो बगेवन सुद्दां सोमकां मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं Amen.
प्रार्थुया. सर्वपदवेदा देवा, तुवें बसयलेला सोडवंदराक बऱ्या करण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळोंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या संगता सर्गींच्या राज्यांत सासणाचें सूख बगूंक आमकां फावो कर. या आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राज्य चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळया हांवें इस्रायलाच्या घराण्याक आनी जुदाच्या घराण्याक भास दिल्ली ते फाळचे दीस येतले. त्या दिसांनी आनी त्या वेळार हांव दाविदाक एक प्रामाणीक फांटो फुटाशें करतलो. तो देशांत न्यायनिती प्रमाणे आसा तें करतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुजलेम भिरांती विणें जियेतलें. सर्वेस्पोर आमचें नितीवंतपण हें नांव त्या शहराक दितेलीं. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोर आपले काळीज वगळता.
पावलून तेसलोनिकागारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जसो तुमचे थंय आमचो मोग बरो नमतता, तसोच तुमचोय मोग एकामेका थंय आनी सोमेस्त थंय बरोवन ओमतसर सोमेस्त तो वाडोवन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त सोमेस्त आपल्या भक्ता सांगाता प्रत्यक्ष जाताना देवा आमच्या बापा समोर तुमी नितळ आनी निश्कळंक जावन उबी रावच्याक तस तुमची काळजां थीर करूं. शेकी भावा भयणीनो, सोम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतलें आमी तुमचे लागीं विनंती करता आनी प्रार्थून मागता. देवाक मानवून चलचें कशें म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोळपर्यंत जियेवन आयल्यात. तुमी तशें जियेतात खरें, तरी पूण आनीकी तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. सोम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमीच जाणात. देवाचें उतर हें देवाचे ओडोवपान. सर्वेच पर तुमचे एक सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. सूर्याचेर, चंद्राचेर आनी नखेत्राचेर खुणा दिश्टीक पडटल्यो. भुंयचेर आनी दर्याचे आनी उसांबळ लारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो. अंतराळाच्यो शक्त्योस लोकतल्यो जाल्ल्यान संवसारांत कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी चुकतले. तेदवा मनशापूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टीक पडटलो. ह्यो सरसंगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबान धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावला म्हूण जाणा जाया. तुमचेर सत्रायसो दोळो दवरा. पेस्ता मार्चांत, आमाल पियोवण्यांत आनी हे जिणयेच्या राटावळींनी तुमची अंतस्करणां दाड्डीन जातीत. आनी तो दीस चिंतनांतल्या वेळार पास मांडले बरी तुमचेर येत.
संवसारान जियेतल्या समेस्त मनशाचेर तो दीस येतलोच. देखून घडची आसात सर्व गडितांतले तुमी शापितायेन सुटोवंक आनी मनशापुता समोर उबे रावून तुमी योग्य जायचे कळनासतना मागणी करूंक जागृत रावा. देवाचे उतर हे क्रिस्तते मगाच्या बाबानो, बहिणीनो आनी तशेंच भुरग्यानो, 2 महिन्या आदीं म्हणजे ऑगस्टच्या मदल्या म्हयन्याच्या मोदें टोकियो ऑलिंपिक्स जावन आसले. जपानाची राजधानी टोकियो आनी थंयसर ऑलिंपिक्स ह्या संवसारांतलो व्हडलो क्रिडा स्पर्धो आनी हर एक ऑलिंपिक्सा वेळी एक इन्स्पायरींग मुवमेंट्स म्हणलें घडीत घडता. इन्स्पायरींग मुवमेंट्स म्हणल्यार प्रेरण दिवचें घडीत हर एका ऑलिंपिक्सान खंयचें म्हणी एक बरें घडीत प्रेरण दिवचें घडीत घडता. आनी ह्या वर्साच्या ऑलिंपिक्सा वेळार असलें एक प्रेरण दिवचें घडीत इन्स्पायरींग मुवमेंट्स प्रेरण दिवचें घडीत घडलें. आनी तें घडीत घडलें दादल्यांच्या हाय जंप स्पर्धेच्या फायनलांत. आनी हें फायनल सुमार 2 घंटेभर चल्लें. आनी निमाणें 2 जण दादले एकच हायटाचेर उडले. आनी ते जावन आसले कताराचो मुताज एस्सा बास्से म्हणलो एकलो दादलो आनी इटली गांवचो जियामाको तांबेरी म्हणलो दादलो. नांवां उडाक जावनाकात, इल्ले कश्ट जातात. म्हाका वाचूंक कश्ट जाले. पूण कितेंय जावं दी, एकलो कातारचो आनी एकलो इटलीचे 2 दादले निमाणें तांचें हाय जंप कितें आहा पळय एकच लेकार उडले 2.37 2.37 मीटर. आनी कितले बोटी तांकां जड्जसांनी उडोवंक सांगल्यार ताच्या की वरतें दोगांकी उडोवंक जावना. दोगांचें कितें जालें म्हणटा टाय जालें. ह्या वेळार कितें करचें हे दोगी सांगाता मेळ्ळे इटलीचो आनी कतारचो. आनी तांणी वचून त्या अंपायरा लागीं विचारलें कॅन वी हॅव 2 गोल्ड मेडल्स. आमकां 2 भांगाराचीं पदकां दिवयेत गी. म्हणजे आमकां दोगांयकी फर्स्ट प्रायज दिवयेत गी म्हूण. आनी कितेंच चिंते नासतना जड्जस म्हणलो येस यू कॅन हॅव 2 गोल्ड मेडल्स. तुमकां 2 भांगाराचीं पदकां दिवयेत आनी तुमकां दोगांयकी जंटी विजेत म्हूण हांव घोशीत करता म्हणलो. आनी ताणें सांगून मुग्दोवच्या पयलें हे दोगी जण पोटलून धरून त्या स्टेडियमांत नाचोंक लागले. ते मात्र नाचले न्ही, कोण पळय तें स्पर्ध पळोवन आसले सक्कडी तें पळोवन तांकां आजाप जालें आनी नाचोंक लागले. आनी हें घडीत मोगाच्या भावा भयणींनो ह्या ऑलिंपिक्साचें एक प्रेरण दिवचें घडीत जावंक पावलें. इन्स्पायरींग मुवमेंट्स म्हूण इंग्लिशान म्हणटात. प्रेरण दिवचें घडीत मनशाचें राज जावन पळया. आमकां कोणाकी आनी एकल्या कडेन फर्स्ट प्रायज वांटून घेवंक नाका. कालय आसूं दी, खंयचोय स्पर्धो आसूं दी, हांवें पयलें स्थान काडिचें हें मनशाचें राज जावं मनशा सैमाचें चिंताप. आनी एक सांगता म्हजें संतोश समानपणी वांटून घेवंक आमकां इल्ले कश्ट भोगतात. आमकां म्हणल्यार तुमकां आनी म्हाका दोगांयकी सकाळांक आयलेले. कित्याक आमकां हर एकल्यांकी फर्स्ट मेळचें फर्स्ट जायचें म्हणली एक आशा. पूण मोगाच्या बाबा भयणीनो असलें एक मनशाच्या राजावाक विरोध वेचें मनशा सैमाच्या चिंतपाक विरोध वेचें एक चिंताप येता तर तें चिंताप मोगाच्या बाबा भयणीनो दैवीक प्रेरणान येवचें. देखून आज असलें एक स्वार्थ असलें मनशाचें आडवेचें राज जावंक सांगाता घालनासतना तें बोकलेक दवरन आमी सकाळां सांगाता एकवटाचे मनशा म्हूण पासारच्याक ह्यो फेस्ताचो संदेश घेवन आमी हांगासर आसा. एकवटान सांगातपणान आनी तशेंच मेतेरपणान सोम्याचें मिसांव सांगाता वरच्याक ह्या फेस्ताचो विशय जावन हांवें विंचून काडला. देखून मोगाच्या बाबा भयणीनो
सगळे फिरगस कुटाम सांगाता हाडणं एका मनाची एकवटाच्या निमेतेरपणाची पवित्र सभा म्हणून मानून घेवचेंच ख्रिस्ताचो संदेश आणि ताणे दिल्लो संदेश देखून क्रिस्तावाच्या मिसावांत आणि क्रिस्ताच्या पवित्र सभेन कोण फर्स्ट कोण सेकंड म्हणले ना ताका सक्कडी समानपण त्याच खातीर 12 जाणां शिसांक ता शिसां पैकी ताणें लिडर करूंक ना लिडर म्हणून कोण दिनातलो सक्कडी समान समपणतनान पळयल्लें आनी ह्याच खातीर आमकां ही पवित्र सभेन जी कोण आमी आसा सोम्याच्या दृश्टेंत हांव आनी तूं समासमपण आमचे मदें तफावत ना आमचे मदें ल्हान व्हड म्हणलें चिंताप ना असलें चिंताप सोम्यात हांव आयिल्लें आज आमचे मदें रुता करीचे म्हणून आयचो संदेश आमकां आपयता कोरिंथकारांक बरयल्लें पयिल्लें पत्र अध्याय 12 अध्याय 1 वाक्य 12 तावन 28 पर्यंत तुमी वाचलें तर थंयसर सांत पाऊल म्हणटा आमी हरी एकल्या क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे एकलो पाय एकलो हात एकलो कात एकलो नाक आमी हरी एकले पळय क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे पूण त्या कुडीचो मस्तक जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त देखून हांव क्रिस्ताचो कुडीचो मस्तक म्हूण हांवें सांगूंक जायना म्हज्या आमी हरी एकले क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे आनी आमचो मस्तक स्वामी जेजू क्रिस्त देखून आमकां दुसरो मस्तक कोणी ना आमचो मस्तक जावन आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देखून ताचे थंय आमी हरी एकली सांगाता येता जशें म्हज्या कुडीन पळय आमी हरी एकल्यांनी सांगाता वावरूंक आसा जर कुडीन सांगलें तर हांव आतां काम करना वगत रावता म्हूण सांगलें तर जाता गी जर दोळो म्हणलो सकाळीं उठ्ठाना आज म्हाका पुरो जाला काल राती न्हीद ना देखून आज सगळो दीस हांव दोळेच तुकते करना म्हणल्यार सांगल्यार जाता गी वा म्हजें कात म्हणून पुरो आज म्हाका पुरो जाला हांव कितेंच काम करना देखून जर कुडीचे हरी एक विश्वे सांगाता काम करतना मात्र म्हाका सोलोवंक जाता म्हाका उलोवंक जाता म्हाका जेवंक जाता म्हाका भूक लागता देखून क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे जावन आसले आमी हरी एकट्यानी वावर केल्यार मात्र क्रिस्ताक ह्या संवसारी विसाव करूंक साध्य जाता जर कुडीचे सांदे पासाळून गेले तर तो एकवट नांतर आमकां काम करून कश्ट जाता मस्तुपोटी आमी चिंतूंक पुरो म्हजे तावन कितें जाता म्हजे तावन कितें जाता हांव एक ह्या फिरगे दवडल्या फिरगेजेंत हांव एक मुल्यार बसलो एक सांदो म्हजे तावन कांय जावना ते तुमचे चिंता थोडे फावटी आमी ह्या जाग जावन आमी चिंताव हांव एक धाकटो व्हडलो दिसल्यार म्हाका धाकटो पात्रां भक्त म्हणटात पूण म्हजे तावन कांय जायना म्हजें कोणी आयकना विगार आयकना लोकय आयकना पूण चिंताप थोडे फावटी धाकट्या पत्रापाची आसता पूण मगाचो बाबा भयणीनो क्रिस्ताच्या दृश्टेन आनी तशेंच मिसावांत आमी हरी एकले समाज संपण एक काणी अशी आसा तुमकां लायट हावज म्हणल्यार गोत्त आसा दिव्या खांबो बंदरान तो आसता येवची शिप्पाक पळय वाट दाखोवच्या खातीर बंदर हांगा आसा म्हणून दाखोवच्या खातीर लायट हावज आमच्याच गांवांत NIT सुरतकाल थंयसर एक लायट हावज आसा तुमी उडुपी गेल्यार तर कापू बिचांत थंयसर एक लायट हावज आसा उबारसो खांबो आनी थंयसर एक लायट आतांच्या काळार करंट आसा देखून सुच्च गेल्यार लायट पेट्टा आदल्या काळार करंट नातलो देखून दिवो पेटोवंक आसलो सकल तावन ती मेटां सोडून 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 निमाणे वचून तो दिवो पेटोवंक आसलो आनी एका व्यक्तीचें काम हें आसलें की सकाळीं सांज जाता आसतना सूर्य बुडटा आसतना आतां ती एक मिणकुची वात घेवन तो वयर चडटालो आनी वयर चडटा चडटा आसतना वातीन ताका इसारलें आळे साईबा तूं येदेशिल्ल्यान मिणकुची वात घेवन तूं वयर चडटेत आसाय दर्याचें वारें जोरान वाळटेत आसा हांव खंय म्हणी पुक्क जालो तर तुवें परतून सकयल देंवन येचें न्ही देखून तो मनीस त्या वातीक म्हणलो खंय हाडे वगेत्र राव उलयनाका तूं उलयल्यार पुक्क जाताय हांव वयर येता म्हणसर तुवें वगेच रावंक आसा आनी निमाणें त्या व्यक्तीन ती वात वयर 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 व्हेली आनी थंयसर आसले सगळे दिवे पेटयले आनी व्हडलो एक उजवाड थंयसर फांकलो वातीन चिंतलें की हांव मिणकुची वात म्हजे कडेन कांय जायना पूण जालें कितें मिणकुंच्या वातीन पेटयली ती व्हडली वात जावंक पावलो उजवाड सकल्या दर्याक आनी बंदराक देखून मगाच्या भावा भयणीनो आमी चिंतूंक पुरो आमी मिणकुंची वात म्हाका उलोवंक कळीत ना 4 जाणां मुखार म्हाका रावोंक जायना म्हाका वाचूंक कळीत ना म्हजे हात पाय कामतात
फेर्गजेंत हांव खंयच्याक प्रियजन असो न्ही हांवें कित्याक मुखार येचें म्हूण चिंतूंक पुरो पूण मगाच्या बाबा भयणीन हर एकल्यांक देवान एक एका शातेंत नेमला आनी विंसला जावं भुरगीं जावं वडिलां कुटुंबान जावन फेर्गजेंत जावन वाड्यान जावन म्हाका आनी तुका एक एक देणें म्हणी देवान खंडीत दिलां देखून म्हाका दिल्लें देणें म्हाका दिल्ली सकत ती म्हजे भितर दवरनासतना हांवें म्हजे भितर एक उजवाड आसा म्हणलें समजून घेवंक जाय देखून ह्या खातीर हांव मिणकोवची वात न्ही जर मिणकता जाल्यार उजवाड दिवची वात जावंक पावता आनी निमाणे 2 संगती मोगाच्या बाबा भयणीनो मातेवाच्या वांजेलांत सांगलां अध्याय 5 वाक्य 14 आनी 16 तुमी संवसाराचो उजवाड दिवटणेचेर तो दवरूंक आसा आनी तो उजवाड मनशा मुखार परजळूंक देखून दिवटणेचेर कोणाक दवरचें उजवाडाक दवरचें थोडे फावटी दिवटणेचेर आमींत बसता कित्याक म्हजो उजवाड न्ही हांवें म्हाका हेरांनी पळयचें म्हणल्या खातीर देखून दिवटणेचेर तुमकां चडयनाकात बगार तुमचो उजवाड चडया जर दिवटणेक म्हाका चडयलें तर थोड्या तेंपाक मात्र सन्मान ताच्या उपरांत आत्मान देखून जर म्हजो उजवाड हांवें दिवटणेचेर चडयलो तर ताका अर्थ चड देखून मोगाच्या बाबा भयणीनो नांव मान सन्मान तुमकां कळीत आसा थोड्या वेळाक मात थोड्या दिसांक पूण म्हजे तावन वाळसो तो उजवाड कितें आसा पळय तो मनशा मुखार परजळ जाय आनी हेरांनी म्हजे बऱ्यो करण्यो पळोवन म्हाका मान आनी सन्मान दी जगी आनी ती जावन आसा खरो सन्मान खरो मान देखून जें कितें हांव काम करता म्हज्या जिणयेन जर आनी एक व्यक्ती तें वळखून म्हाका सन्मान करता तर म्हाका मान करता तर ताच्याकी व्हडलो मान आनी सन्मान दुसरो ना देखून आमी मनशां आमी सन्मान मानाक अशें न्हू बघा जेन्ना हेर लोक म्हाका बरें मानता म्हाका सन्मान करता आसतना म्हजो उजवाड हेरां मुखार परजळोवंक एक आदार जाता एक बरयणार म्हणटा जेजू जावन आसा सुर्यो आनी आमी कितें जावन आसा संद्र कित्याक संद्राक तासोच म्हणलो उजवाड ना तुमकां कळीत आसा राती संद्र कित्याक परजळटा कित्याक सुरवातावन येवचो उजवाड संद्राक पडटा आसतना संद्र प्रतिफलीत जाता देखून हांवें सुर्यो न्ही जेजू जावन आसा म्हज्या जिणयेचो सुर्यो ताचेर तावन व्हडसो उजवाड जेन्ना म्हजे वयर पडटा आसतना हांव प्रतिफलीत जावन सोम्याचो उजवाड प्रतिबिंबीत करता देखून सांत पाऊल म्हणटा हांवें क्रिस्ताचो आरसो जावन ताका प्रतिबिंबीत करी जाय आरश्यांत आमी आमकां दिसता तें खरें पण सांत पाऊल म्हणटा हांव क्रिस्ताचो आरसो जावन ताका प्रतिबिंबीत करचो देखून मुखाच्या बाबा भयणीनो जें कितें फेर्गस कुटुंबांत मेतेरपणां घेता जें कितें वाड्यांत म्हणजे सांगातपण आसा आनी जें कितें म्हज्या कुटुंबांत हांव जियेता हें सक्कड सोम्याक महिमा दिवच्याक न्ही म्हाका न्ही सोम्याचो उजवाड म्हज्या मुखांत परजळ करच्याक देखून ह्यो फेस्ताचो संदेश घेवन घरा येता आसतना आमी हर एकल्यांनी चिंतूंक जाय उलोवंक जाय नियाळ करूंक जाय म्हजो उजवाड हांवें हेरांक दिवंक आसा म्हजो उजवाड मस्त जणांक बऱ्या करून परजळोवंक आदार दिवंक आसा आनी मात्र न्ही फेर्गजेंत हांव कसलोय सांदो जावं दी ल्हान जावं दी व्हड जावं दी सक्कड हांवें क्रिस्ताक परगट करच्याक म्हजे मुखांतर म्हजे तालंतां कितें आसात म्हजे उलोवणें कितें आसात म्हजे करणे कृतां आसा सगळी सोम्याच्या माना खातीर पवित्र काळजाच्या माना खातीर म्हणलें समजून आमी घेवया आनी जेन्ना तें करता हांव खंडीत जावन मान सन्मान आमकां हर एकल्यांक फावो जाता आनी तसो सन्मान सर्गीच्या राज्यांत आमकां फावो जातलो एक दीस तो घेवच्याक आमी हर एकली ह्या मिसा वेळी आमी मागया उबी रावया आनी आमचो भावार्थ त्या सुत्री एका देवातय उसार सांगता आमी म्हणया सतमंता देवा सर्वदरा बापा एकल्या अस्पुताक आमच्या सम्या तो पवित्र आत्म्यावर गर्वी समोलो आमकां मरियेतान जल्मलो पंस्पिरातने कस असले तका क्रुसा जोडलो तो मेलान तका आनी केपिलो तो मेले मध्ये देवलो तिसे मेलांतलो जीवन जलो सरकार सोडलो सर्वपत्राच्या उजव्या बसला थंय व्याली मेल्याची मनस विकरो घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकदार भक्तांचे भक्सने करीचे जेवण पण ससनाचे जिवी आमेन
फिरगस कुटुंबाची आमी हरी एकली मेतेरपणान संगतपणान एकपणान आमची सर्व प्रार्थना सोम्यात आतां आमी उबारया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्या जिने उतरांनी आणि करण्याने तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची वळख संवसाराक दिवंक तांकां तूं कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्याने तांकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्या रितीन समजून आमच्या देशांत सत्तानितीचें राज स्थापन करूंक सदांच वावरिशें तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आख्या संवसाराच्या लोकांनी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचे शिकवून ऐकून तांच्या जिवितांत मानून घेवन त्या प्रमाणे तांचें जिवीत रुता करूंक तांची काळजां उक्तें कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. तुझ्या पुताच्या जल्माच्या फेस्ताक तयाराय करचो हो वेळ आमकां सर्वांक कृपेचो आनी जिणी बदलापाचो काळ जावंक तुजी कृपा मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या कश्टांच्या काळार साबार जाणां पिढे वरवीं आर्थीक कश्टांनी संकश्टांनी आसतना बऱ्या मनाच्या मनशांनी तांची सेवा आनी कुमो करूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजीच्या वार्षिक पेश्रमांच्या आमी सर्वांनी सदांच एकवटान आनी संगतपणान आमच्या पिरगजेन जेजूचे मिसांव मुंदन व्हरून क्रिस्ता साक्षांत जियोंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी आसच्या वडिलांचो तांचो उडास काडया. बरी भलायकी देव तांकां फावो करून दी. परगांवांत विविध गांवांनी पटाच्या ग्रासा खातीर वाव करच्या कुटुंबाच्या संद्यांक देव बऱ्या भलायकेंत सांबाळून दी. आनी विशेष रितीन आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवजनांक शिकपांत आनी कामांत यशस्वी लाभून दी. प्रत्येक जावन मागता हांव नवें कोरोना कितें येवंचार आसा म्हणून माध्यमांनी आमी आयकता. ह्या पिडेंत हांव आमकां मुक्त जावंचाक आनी सारके रितीन जिणी जियोवंचाक आमकां देव कृपेन बरोवन दी. हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. निधी बोलती बापा सर्व एकटा सांग
म्हज्या बाबा भयणीनं म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पद्रा देव बापाक मंत तसलें जावं दी म्हण मागात. सर्गींच्या बाबा तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं तीन देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता. तीन तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचे स्वरवीं ससनाच्या सुडवून जोडूंक आमी पावशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे हांसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा तुमचा देवाक दिन वसुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर्व कडे आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. अकाय दोनी दिसो आनी आमच्या फैद्यासो. तो किरकोळ मनशापळ घेवन पयले बोडी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे परविल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी ससनीक तरणाचें दार आमकां उगडलें. ये वरवीं देर देवन आतां आमी आशेता तें तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान परतुले तो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गीच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बाबा क्रोस तुंबवीत आनी सगळी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण जाता. उदेर ते तावन हस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा पर जातून जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. तशीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशेसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच बरी जवान दतस्तने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशेसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत
पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वरावतलें हें म्हज्या उगडसा करात. Baba to so good, very good to ya. जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा आमच्या सरुणेपासून तुझ्या पुतान सोसल्या कष्टा मरणाचो तुझ्या आनंद बरीतपणा जीवनपणाचो स्वर्गात सोडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परात्य लवणताची वाट पडोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजांनी जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तेचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या पुताचे कुडीन रक्तान बसताय तांकां पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एकूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्योन आमकां मरयेच्या तिचो पती भाग्योन जुजेच्या तिये भाग्योन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरूंक काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणूच आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा प्राणचे समच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पद्य संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बोवाडतान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे. कोणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगूंक ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां पुरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयलेलें प्रार्थन दी घेवून गावुया. तुझी खुशी
Espera survivantly amkhaniva. De krunia jivita savastakayam khandi. Serginche baganiamcha sarvandara Jesu Christa jayene. Bervashanat rektilankam kantu je udar ka koltin sarpat kantli sutei. Ani sarva kadantli watai. पृथ्वी आणि महिमा तुझी सजना सजना तुझी सजना सजना सुमिया जेजू ख्रिस्तात म्हणजे त्या आनंदता म्हणणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता रस वर्सलयता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्या आसूं एकामेकाची तोंडां पडून सुम्याची शांती पटयात ही देवाची शिली संवसाराचे पाप करता ती ह्या शिलयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सुभागी सुमया तुमचे भितरचे बाक म्हाका फोना म्हाका सुत्रां म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थूया. देवा आमच्या बाबा, ससनाच्या जिविताच्या जीवनात तुवें आमकां वांटो दिलाय. या 2 दिसाच्या संवसारांत अतीर वस्तूमध्ये आम्ही जियेतना सर्गीच्या वस्तूचो मोग करून सदां बाळतेल्या देण्याक लाभ दिवंक तूं आमकां शिकयताय.
हो तुज्या जेवणाचो फळ सदां आमकां सगल्यांक मेळ्ळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रतिवन पुता जेजूचे नांवी. समेस्तांक बरें फेस्त मागता. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पिल्ल्या आमच्या इर्गेचें व्हडलें फेस्त उपकारी काळजान 3 वर्सां मनान आमी संभ्रमले. आमकां आज गर्द फेस्त म्हणून करूंक आमी मोन करूं ना, कित्याक म्हळ्यार कोवीड जालें, जायत्या कुटुंबांनी मरणां जालीं आनी ह्या दिसांनी कृशीचे मस्त समस्याय जाले. आनी सगळ्यांक आमकां एक जेवच्या पयलीं काळजाक हर गामनीसपणी बरादरां करया म्हणून मोन आसलें. अशें आमी आज 6 मापाचें फेस्त आमी आज संभ्रमता. देवाची खुशी वय जाल्यार आनी तुमी सर्वांच्या सहकारान येवच्या वर्सापणी आमी आदल्या संभ्रमान फेस्त करूंक जाय आनी खंडीत जावन तुमची सर्वांची आशा ही आसतलीच. देवाच्या पवित्र काळजान आमच्या कुटुंबाच्या वतुरल्या सर्व बेसांवां खातीर आमी अर्घ दिता. ह्या फेस्ताच्या संभ्रमांत जमल्ल्या सर ह्या भावांक धर्म भयणी आनी सैऱ्यां धैर्यांक आनी सर पिरगस घरांक सहाय्यक फादर स्टीवन, प्रिन्सिपल फादर जेरोम, तशेंच इंग्लीश मिडियम प्रिन्सिपल फादर दिपक हांच्या सगळे फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. तशेंच आज घरांनी आसच्या आनी परगांवांत आसच्या आमच्या सर पिरगस घरांक भक्तिकांक दाणीक आनी हितचिंतकांक बरें फेस्त मागता. आमच्या आयच्या संभ्रमाचो प्रधान याजाक जावन मिसाची बलिदान भेटयल्लो तुमी सर्व जाणा आसतोच आमचो सादलो सहायक विकार मानदी बाब स्टॅनी पिंटो. तो सांव फिलोमिना कॉलेजीचो थंयसर कॅम्पस डायरेक्टर जावन आतां वावर करता. ताणें आज हांगासर येवन हे संभ्रमी मीस पेटोवन जगतो संदेश आमकां दिला. सर्वांच्या फकत घरान आमी आमचो हांव उपकार पावरता. हांगासर आयिल्ले सैरे पाद्र्याप आसात. आमचे आशा दिवपाचे सैऱ्यांनी आमचेच सुपिरियर फादर जोसेफ, तशेंच फादर रिचर्ड आसा. तशेंच आमचे आर्तेलचे फादर मेल्वीन कालमेलचो प्रोविन्शियल असो एक कन्सल्टर, तशेंच फादर रॉनी हे आसात. फादर मेल्वीन हे फावटी ताची ह्या जागी दिक्षा मेळून 25 वर्सां संभ्रमता. मिरा रोड सुबिगारी तोच आनी फादर रॉनी शिवमोगा दियेचे आनी एकलो आसा फादर अमरीश, तो आमचोच पिरगसगार. तो अमरीश तो दोमिनिकान पाद्र्याक ह्या वर्सा वर्ध जाल्लो आनी तो आतां आमच्या भारताच्या गडीर अरुणाचल प्रदेशांत वावर करता. ताकाय हांव सर्व पाद्र्यापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. पिरगकोळी परिशदेच्या सर सांद्यांक उपाध्यक्ष लिओ रोड्रिगस, कार्यदर्शी जेराल्ड मोरस, संयोजक वी ए बिल्जेन पायस आनी 22 वाड्यांचे गुरकार प्रतिनिधी आनी सांदे हांव सर्वांचो उपकार पावरता. विशेश जावन हे 2 वर्सां कोरोनाच्या काळांत मस्त वावरांनी केला. गरजेक कितें सहकार दिवंक जाता, दुर्बळ लोकांक कितें सेवा दिवंक जाता, हें सगळें ते वावुरल्यात. तांचो उपकार पावरता. देवस्तुती करून आज मावंट काडले आमचो सहायक फादर स्टीवन आनी आमचो देवस्तुती आयोगाचो संयोजक वाल्ली सरा आनी तांचे सगळे सांदे आयोगाचे तांणी आनी सर्व आज देवस्तुतीक मुखार आयल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे क्वायर भोव बरें जालें. सुमार 60 जण सांदे आमच्या क्वायरान. हर एक आमिसा विंगड क्वायर आसता. क्वायराचो इन्चार्ज प्रोफेसर लिओ नोरोना आनी स्टीवन फ्रँक. तशेंच क्वायराचे सर सांद्यांक वाजंत्र वाजोवंक आयलाना कुमो केला. हेरा वेळार हेरी कुमो करते आसात. सदां प्रॅक्टी हजर जावन बरें कर गायन केल्ल्या सर सांद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्सुलायन धर्म भयणी आनी सालेशियन भयणी ती ह्या पिरगेचें वावर दितात. सिस्टर प्रेमा आनी तांची सांगाती, सिस्टर अनिता आनी तिची सांगाती, दोनी कॉयन ताची भयणी तांकां देव बरें करूं म्हणटाना कार्मेल पाद्र्यापांचो आशा दिवपाक सुपिरियर आसा फादर जोसेफ आनी सर पाद्र्यापांक आनी ब्रदरांक
आमी देव बरें करूं म्हणटा. भुरग्याचे सरसंघ संस्था संघटना तांचे सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवच्या शिक्षक शिक्षकींकी देव बरें करूं. आमचे विद्या संस्थे प्रोफेसर जोसेफ एन्नेम आमचो कॉलेजीचो प्रिंसिपल, फादर जॉरम ज्युनियर कॉलेजीचो प्रिंसिपल आनी मोहन नाईक हायस्कुलाचो प्रिंसिपल, हायस्कुलाचो हेडमास्टर, तशेंच इंग्लीश मिडियमाचो प्रिंसिपल आसा फादर दीपक आनी गार्डन एंजल्स एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टंट टिचर जेसिंता लोबो अंका आनी यांच्या सर्व स्टाफांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. इगेजी सिबांदी आसा, मिर्याम आसा, मार्क मिनेजीस 85 वर्सांनी ही सेवा आमी वाखणली. रिटायरमेंट जावन जाल्या उपरांत सुमार वर्सां उपरांत तो हांगासर ताची सेवा देव मुखार आयलो. ताची ऑनररी सेवा ती जाल्यार ताणें बऱ्या तरेन सेवा केल्या आनी कळपी नासतना तो व्हरून आयिल्लो आसा. ताका आमी उपकार बावडटा. कित्याक म्हळ्यार आमकां तो आसतना खंय कितें उणें पडलां म्हूण बगनासलें. आयले वार ताची भलायकी इल्ली उणी जावन आयली देखून ताणेंच येवन सांगलें म्हाका आनी सेवा दिवन कितें कस खातीर, कित्याक भुरगे हेजे बरेपणा खातीर एक मिरोन आमी सोदीत जाय पडटा. कोणी वॉलंटियर्स आसल्यार आमकां सांगयेत. ताचो मिर्यामाचो आमी परत येवपटी उपकार बावडटा. परत येवपटी समेस्तांक बरें फेस्त मागता. मिसाक म्हाका आपोवणें दिवन मीस बेटोंक अवकाश करून दिल्ल्या वेगार बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगात दिल्लो फादर स्टीवन, फादर जेरोम आनी फादर दीपक, तशेंच सांगात ह्या जाकांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना गवळी परिशद आनी तशेंच फिरगस कुटुंबाच्या समेस्तांक बरें फेस्त मागता. पवित काळजाची कृपा आशिर्वादां तुमचे सदांच आसून दिवन मागता. उबी रावया, निमाणो आशिर्वाद. सर्वेस्पर तुमचे एक सोबे आसूं. देवाचो एकलोच पूत आमच्या मदीं आयिल्लो म्हूण आमी सुख म्हणटात. नव्यान येतलो ताची वाट पळोवन आसा. ताच्या येण्याच्या परिसरान आनी सर्पद्वेदार काकुळदार देव तुमकां पवित करून आपल्या आशिर्वादांनी भरून ह्या जिवितांत तो तुमकां बाबार्थान तेर आनी बरबशां संतोशी आनी प्रिती मोगान उर्बेस्त आनी सुरसुडीत करून आमचो सुरवंदार मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यात. तशेंच मायमेन परतुले तरतना तो तुमकां सस्नीक जिविताचें इनाम दिवं. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताचे शातीन तुमकां धाडटा. पवित्र काळजाचोमिया भक्तीन आमी आस्वंदिता. तुजो मोग नियाळटा अर्गांनी रसिता. दैवीक काळजांत आमचे बेसा. तुज्या पवित्र काळजाचोमिया भक्तीन आमी आस्वंदिता. तुजो मोग नियाळटा अर्गांनी रसिता. दैवीक काळजांत आमचे बेसा. काळजांत आमच्या पेटय मोगा उजो. सोम्या तुज्या दैवीक मोगाचो पवित्र कृपेन ती भर. नितळ निर्मळ सदांच दवर. तुज्या पवित्र काळजाचोमिया भक्तीन आमी आस्वंदिता. तुजो मोग नियाळटा अर्गांनी रसिता. दैवीक काळजांत आमचे बेसा. फिरगस कुटुंब आज समर्पिता. पवित्र
मुखार मोरी आशीर्वाद दी आमकां जेजू बळ्यांनी घालत्या काळजाच्या मरयेच्या दोलोपी काळजा जेजूच्या पवित्र काळजा भगवान तुझे कृपे बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी